नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव शेफ विनोद नायक. तर आयज आमी करतले बिर्याणी. आ, चिकन टिक्का बिर्याणी करतले. नॉर्मल बिर्याणी हांवें खूब पयलीं केल्ले आहा, तो परतून करतलो. पण आयच्या रेसिपीन आमी करतले चिकन टिक्का बिर्याणी. तांदूळ, हे जे तांदूळ पळोवपाक दिसता न्ही, पळोवपाक सेला रायस अशें दिसता. हे पळोवपाक सेला रायस अशें दिसता, पण हे जे बासमती रायस घेतला न्ही हांवें, हे एक्चुअली बासमती रायस आहे. परने बासमती रायस हे भाशेन दिसता. खूब कमी दिश्टी पडटा, सगळे कडेन मेळना. मेळ्ळ्यार बरें सोमतें उकलपाचें. तर हे पळोवपाक सेला अशें दिसता, पण हे सेला रायस न्हू, कन्फ्यूज जायनाका. मागीर लोक म्हणटले हे बासमती न्हू, हे सेला बासमती रायस. तर हे बासमती रायस, ओल्ड बासमती रायस. कमीत कमी एका 4 वर तुमी भिजोवचे पडटले. 4 वर. तेन्ना शीत जे तुमचें आहा न्ही, बरें एकदम मोठे मोठे दाणे तुमकां दिश्टी पडटले. घेता 2 माप तांदूळ आणि बरें धुवन घेता 3 ते 4 फावटी आणि 4 वर उदकान भिजोवन दवरता. चिकन टिक्का बिर्याणी करपाक आतां हे फूल चिकन घेवन जे चिकनाचे पार्ट्स नाका न्ही, जे बॅक पार्ट्स आहा, सायड रिब्स आहा, ते सगळे हांवें सेपरेट केला. ते स्टॉक करपाक यूज करता हांव. जाता कितें, चिकनाचो वास येता केन्ना केन्ना खाता आसतना. ताका लागून चिकन ते वास काडपा लागून हांव कितें करता, पयलीं ते 3 ते 4 फावटी बरें धुवन घेता आणि मागीर एक अर्द वर विनिगर घालून बुडोवन दवरता. तेतून कितें, चिकनाचो जो एक्स्ट्रा वास येता न्ही, ते चडशे म्हाका आवडना, खुबशे लोकांक आवडना. तेतून कितें, ते वास उडोवन वतले विनेगरान आणि जे बॅक्टेरिया बिक्टेरिया आहा पळय तेय नाच जातले. विनेगर इल्ले घाला आणि एक अर्द वर दवरा. तुमकां जाय जाल्यार ना ऑप्शन्स, हांव अशें करता चडांत चड. आतां मसाल्याची तयारी करया. आतां मॅरिनेशनान कितें कितें वता ते सारकें पळोवन घेया. आतां दही घेतला, मागीर अर्दो कुलेर हळदी पिठो, मागीर 1.5 कुलेर मिरसांगी पिठो, जिरे अर्दो टीस्पून, सुकी कोथमीर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून घातले बी जाता. आता हे होममेड गरम मसाला, होममेड गरम मसालो हे 1.5 चमच घातला. मीठ घालया, 1 लिंबू पिळ्या, आणि मिक्स करून घेवया. कलर येवपा लागून आमी कसलेच हेतून आर्टिफिशियल कलर वापरपा ना. जे कितें आहा सगळे नॅचरल. म्हाज्या किचनान हांव फूड कलर वापरना. आता हे मॅरिनेट करून घेवया आमी. बरें मिक्सअप जावपा जाय. आणि गरम मसाल्याचो रेसिपी ऑलरेडी आसा. आता हांव घालता जिंजर गार्लीक पेस्ट आणि मिक्स करून घेता. हे पयलीं घातल्यार बी जाता. हे चिकन मॅरिनेशन जे आहा न्ही, ते हांवें आख्खे 1 दीस मॅरिनेट केला. कारण बरें जितले मसालो मॅरिनेट करतले न्ही, तितले तुमचें जेवण एकदम अप्रतिम जातलें. हॉटेलान आमी कितें करता, फाल्यांची तयारी 1 दिसा पयलीं आमी तयारी करता. ताका लागून जें जेवण आसता न्ही, एकदम स्वादिश्ट जाता, अप्रतीम जाता, लोकांक खूब आवडटा. जितले तुमी मॅरिनेट करतले तितले तुमचें जेवण एकदम बरें जातलें. जर तुमचे कडेन टायम ना, कमीत कमी 4 ते 5 वर तरीच जाय. मॅरिनेशन जावपा ना, जाल्यार तुमकां टेस्ट मेळपा ना. परफेक्ट टेस्ट जाय तर हे भाशेन 1 दीस पयलीं मॅरिनेट करा आणि टेस्ट डिफरन्स पळयात. आणि जिंजर गार्लीक पेस्ट कशें करपाचें हेजे रेसिपी बी तुमकां शेफडॉन किचनान मेळटले. आतां क्लीन फ्लीम लावन फ्रिजीन दवरता. आता हे दुसरे दिसा बरो तड एकदम जबरदस्त मॅरिनेशन जाल्लें आसा. क्लीन फ्लीम ओपन करता, एकदम घमघमाट वास येतलो ते भाशेन. आता आमी रोस्ट करपाची तयारी करया. सगळे चिकन हे भाशेन ट्रेचेर मांडून घेवया. सकयल बटर पेपर घातल्यार बरें, नाजाल्यार चिकटतले. हे पळय, हे भाशेन बरें मांडून घेयात. ओवन चालू करून 250 डिग्री टेम्परेचराचेर हांव चिकन शिजयतलो. पयलीं 180 डिग्री टेम्परेचर दवरतलो आणि मागीर कलर येवपा लागून 250 करतलो. वन 180 दवरता टेम्परेचर. तर हांगासर चिकन टिक्का आमी पयलीं करून घेवप. आतां कोणा कडेन ओवन ना न्ही, तेंच्यांनी कशें करप हेजे व्हिडियो हांवें पयलीं दाखयल्ले आसा. थिंगा तुमी पळोवपाक शकता. जर बटर चिकन रेसिपी तुमी क्लिक करतले, तेतून तुमकां दाखयलां हांवें. विदावट ओवन
चिकन टिका और चिकन टिका तंदुरी चिकन मी कशें करपाक तेतून त्या भाशेन ते सेपरेट तुमच्यान विदावट ओवन पासून करपा जाता. आता हे 2 मिडियम सायज कांदो हा हे भाशेन बारीक शिनून घेतला आनी मातशें पिसुडून घेवप म्हणजे सेपरेट जाल्ले बरे. आणि 4 टोमॅटो, 2 मिडियम सायज कांदो आणि 4 टोमॅटो. टोमाटो हांव कितें करता हे भाशेन कातरता आनी हेजे प्युरे करून घेता. हातून कितें सॉस जे आहा न्ही आमचे फटाफट जातले आनी तेजे स्कीन जे आहा न्ही ते जेवणान तुमकां मेळपाना. ताका लागून हे भाशेन करप. हे पळया टोमॅटो प्युरे जाले तयार. आता ओवन पळोवया, टेम्परेचर मातशें वाडोवया, 250 करया कलर येवपा लागून. सारके ते भाजलेले कलर जे कोयला म्हणटा पळय तंदुरान घालता पळय त्या भाशेन तुमकां कलर हांगासर मेळटले. घरान तुमी वेवस्थीत एकदम तंदुरी चिकन जालें, चिकन टिक्का जालें, हे सगळे फ्रेश घरान करून खावपा जाता. हे मसाल्याची तयारी दुसरे दाखयता तुमकां 2 मिनटान. पळय चिकन जालें रेडी. फक्त 5 मिनटाक टेम्परेचर वाडोवन करप आनी तेन्ना तुमकां मेळटले अशे कलर. पळयात. आता आमी नेक्स्ट प्रोसिजर पळोवया. आता एका तोपान 3 ते 4 कुल्यार तेल घालता, तिकी पान घातला आनी तिकी घातला, लवंग 3 ते 4 आनी 2 वेलची आसा, हिरवी वेलची मातशें तळसून घेवया. आता घालया कांदो, 2 मिडियम सायज कांदो आसा, बरे बारीक कातरपा जाय, मोठे मोठे आसपा जायना. खुबशे जाण कितें करता फ्रायड ओनियन वापरता. फ्रायड ओनियन आनी करपाक टायम वेस्ट आनी एक्स्ट्रा तेल. हेतून कितें तेल मग कमी लागतले आनी तुमचें काम बी एकदम वेवस्थीत जातलें. आतां इल्लें मीठ घालया. मीठ घातलें कितें कांदो रोखडोच सॉफ्ट जातलो. पळय इतलो कलर येयल्लो आसा इतलो पुरो. आतां आमी घालया टोमॅटो प्युरे. टोमॅटो प्युरे घालपाचें कारण तुमकां सांगलां हांवें फटाफट तुमचे सॉस जे आहा न्ही रेडी जातले. अर्दो टीस्पून हळदी पिठो, 1 टीस्पून मिरसांगी पिठो, 1 टीस्पून कोथमीर, सुकी कोथमीर पावडर, जिरे अर्दो टीस्पून आनी हे होम मेड गरम मसाला 2 टेबल स्पून आसा. जितले तिखसाण जाय न्ही त्या हिसपान तुमी घाला. चड तीख नाका जाल्यार 1 टेबल स्पून पुरो. तर म्हाका मातशें तीख जाय ताका लागून एक्स्ट्रा घातला हांवें 2 टेबल स्पून. आनी हे गरम मसालो तुमी स्वता करा, भायरसून काय हाडनाका. हे दिसांनी खुबशे प्रॉब्लेम जावपाक लागला मसाल्या फाटल्यान. आता धाकण लावन एक 5 मिनटां दवरया. 5 मिनटां जाल्ले आसा. मसालो आता सुकपाक लागला. मिक्स करून घेवया सारके वेवस्थीत. कोथमीर घालता. कोथमीर जाय तितले घाला, इतलेच जाय म्हणून ना. हे अर्दे गड्डे घातला हांवें. आता पळया हे जे मसालो जे आहे आमचे कांदो टमाटर आता सुकपाक लागला. हांगासर 2 ऑप्शन आहा. एक तर तेल घाला नाजाल्यार उदक घाला. तेल घातले चड तेलकट जातले. तर ताका लागून हांगासर हांव कितें करता उदक घालता. खतखती उदक घालप आनी एक 10 मिनटां धाकण लावन दवरप. मसालो एकदम बरो वेवस्थीत तयार जातले आनी चड तेल घी हेतून वचपाना. आता आमी तंदुरी चिकन घालया हितून. तंदुरी चिकन, चिकन टिक्का जाय ते म्हणा घालून मिक्स करून घेवया. पयली गॅस करप फास्ट. एक पाटी खतखतो येवपाक लागले काय ना गॅस करप बारीक. बरें वेवस्थीत मिक्स करून घेवया. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे दिसासून पळयता सांगात रे बाबा. मिरसांग घातला, हिरवी मिरसांग. आनी कोण कोण हे जेवण रेडी करतलो म्हाका सांगा. आता धाकण लायता आनी दवरता. आता आमी शीत कशें करपाचें तें पळोवया. तोपान उदक घातला, उदकान तेल, तिकी पान, वेलची, मीठ आनी हे तिकी. मिरसांग घालता आनी अर्दो लिंबू पिळटा. मिक्स करून घेवया. हे मीठ आता उदक खतखतपाक लागले काय ना तांदूळ घालया. 90% आमकां तांदूळ शिजोवपाचे आहा.
आणि एक पडी तांदूळ शिजले काय ना ते एक्स्ट्रा मसालो जे आम्ही आता घातला न्ही तिकी पान मिरसांग आणि हे ते सगळे ते काढून घेवया. मागीर चड जातले ते मसालो ताका लागून. आता आमचे शीत जाले तयार. आता सारके ते व्यवस्थित चिकना वयर मांडया. मिक्स करपाना आमी हांगासर वयल्या वयर मांडटले कित्याक म्हणजे ते दम दितले. जे दम दिवप म्हणजे जे मसाल्याचे फ्लेवर आहा न्ही ते शीता वांगडा इनवॉल्व जावपा जाय. त्या भशेन आमी काम करतले. 2 चिकन हेजे वयल्यान दवरता गार्निश करपा लागून प्रेझेंटेशन न्ही म्हाका जाय चड जाय पडटा. आनी सकयल हांवें कायल दवरला आनी त्या कायलीचेर एक तोप दवरला. पळयात सारकें आं. आनी एक अर्द वर एका दम दिता हांव. वयल्यान कपडो बीन धापून दवरलो न्ही आनीक तुमचो दम एकदम फ्लेवरफूल जातलो. आतां दम आमचे जाल्ले आसा, अर्द वर जाल्ले आसा. आनी गार्निश करपा लागून तुमी फ्रायड ऑनियन घालपा जाता, मिंट लिव्स घालपा जाता. हे पळय लोक बसलेले आहा जेवणाक. फ्रायड ऑनियन, मिंट लिव्स, कोथमीर घालात. वयल्यान इल्ले लिंबू पिळात. आनी जर तुमकां एक्स्ट्रा मातशे कलर जाय न्ही थिंगा पिवळे जाल्यार सॅफ्रॉन वॉटर घाला. नॅचरल जे आहा न्ही ते वापरात. आर्टिफिशियल कलर जिवाक बरे न्हू. हे पळया रायस तुमचे फुड्यान आसा. पळयतात एकदम तोंडान उदक सुटपा सारकें जेवण आनी इतले सुंदर आनी इतले टेस्टी जेवण आसा न्ही. एक पाटी केल्यार परतून परतून करतले. जाले आमचे चिकन टिक्का बिर्याणी तयार. आता हो बिर्याणी कितले लोक तुमी करतले म्हाका कमेंट सेक्शनान कळयात. तर हे असलेले आमचे आयचे चिकन टिक्का बिर्याणी. पळयत रावा शेफ डॉन. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.